भाई म्हाका एक गजाल मुद्दम विचारचें दिसता की आज तुम्ही म्हादय बचाव अभियानाची मिटींग करून हांगा आयल्यात. कितें ठरलें मिटिंगे भितर आनी आज जेन्ना सगळ्यांक खबर आहा की हांगा मेरीट कमी आनी राजकारण चड चलता, अभियान ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? अभियान जे आसा ते आमच्यो आदरणीय निर्मला सावंत जे आसा त्यो अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी आयज एकंदर आमची फुडें कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतली त्या संदर्भान बैठक आमंत्रीत केल्लेली आनी त्या बैठकीन आयज आमचे एडवोकेट भवानी शंकर गडनीस जे आसले ते आसले, तेंचे मार्गदर्शन आसलें आनी एकंदर आमी आतां आमकां जो 2007 निर्णय दिल्लो सर्वोच्च न्यायालयान, तर त्या सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटकाचे जे वरिष्ठ वकील आसा फली नरिमन हांणी सांगलाले की आमी जे कळसा भांडुराचे उदक आसा ते वळोवचें ना आनी तेचो वापर करचे ना. आतां हें जेन्ना तेणी सांगलां तेन्ना कर्नाटक खूब गोच्यान येयल्ले आसा, खूब संकटान आसा कर्नाटक, कित्याक तेंच्याच वरिश्ठ वकिलान सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदन लोकूर आनी दीपक जे आसा वर्मा तेंच्या जे पिठासन आसले तेंच्या समोर हे सांगलां आनी आतां हेतूंतल्यान कशें आमचो सुटावो जातालो. तर त्या खातीर कर्नाटकान जायती षडयंत्रां रचलेली आसा. तेतूंतलें पयलें षडयंत्र म्हणजे आतां फुडें हो प्रकल्प कसो व्हरप. तर त्या संदर्भान आमी एक इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन फायल करून ह्या संदर्भान गोंयांक आनी आमच्या राज्याक जो दिलासो मेळपाक जाय तो प्रयत्न करताले. कित्याक सर्वोच्च न्यायालया समोर तेंच्या वरिश्ठ वकिलान सांगलां, परंतु तेंच्यो ज्यो हालचाली आसा त्यो खूब संशयास्पद आसा, ते कितें करूंक शकता. हाच्या पयलीं तेंच्यांनी सर्वोच्च न्यायालय किंवा लवादान जे निर्णय दिल्ले आसा त्या निर्णयांक तेंच्यांनी कशा पद्दतीन बगल दिवंक मेळटा तो यत्न केल्लो आसा. तर फुडें ह्या संदर्भान कितें आमी पावलां मारची आनी गोंयचें हित कशें राखचें हाच्या खातीरूच आमी तो प्रयत्न करपाचें थारायलेलें आसा कायदेशीर. ते सामान्य मनशाक कळपा खातीर, कारण आमी डीपीआर बीपीआर हे जे शब्द वापरतात न्ही ते अशे बरे छापपाक आनी बरोवपाक आनी म्हणपाक बरे दिसतात. पण अशें कितें बदललें ज्या मुमेंटाक केंद्रान ह्या डीपीआराक मान्यताय दिली, ताजे उपरांत येदो व्हडलो राजकीय बोवाळ चल्ला, आमी मिडिया म्हूण बोवाळ घालतात. अशें कितें बदललें ह्या एका परमिशना लागून जाका लागून हो येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला? आतां डीपीआर जो आसा म्हणजे सविस्तर प्रकल्प अहवाल हो पयलीं तेंच्यांनी जो केल्लो तो केल्लो 7.56 TMC फीट उदक व्हरपा खातीर 2006 तेंच्यांनी तसो प्रस्ताव तयार केल्लो. खरें म्हणजे कर्नाटक जे आसा तेंची मोठी योजना आसली, तेंकां प्रचंड उदक ह्या म्हादयच्या खोऱ्यान आसा असो कितें भ्रांती जाल्या आनी तेंच्यांनी CWC जे आसा केंद्रीय जल आयोग जो आसा त्या केंद्रीय जल आयोगान हाच्या पयलीं जवळ जवळ 30 दशकां पयलीं जेन्ना तेंच्यांनी एकंदर म्हादयच्या खोऱ्यान कितकें उदक आसा हेची मोजमाप सुरू केल्ली त्या वेळार खरें म्हणजे आक्षेप घेवपाक जाय. तर तेंच्यांनी आंकडो जो आसा तो फुगोवन दाखयलेलो आसा 180 TMC फीट उदक. आतां कितकें उदक जर आसा आनी तें सगळें उदक अशें कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालया समोर भासयलेलें आसा की हें सगळें उदक जें आसा तें न्हंयतल्यान व्हांवता आनी तें अरबी सागराक मेळटा. तर तेतूंतलें उदक आसा तें आमचे हुबळी धारवाड गदग ह्यो ज्यो उत्तर कर्नाटकांतलो भाग आसा तो सारको दुश्काळी प्रदेश आसा, थंय पिवपाक लोकांक उदक ना अशा प्रकारचे तेंच्यांनी चित्र निर्माण केलां. आनी आमच्या भारताची राष्ट्रीय जलनिती धोरण जें आसा तेतून सगळ्यान सर्वोच्च प्राधान्य आसा ते पिवपाच्या उदकाक. जेन्ना लोक जे आसा ते तृषार्त आसता, तानेल्लेले आसता, तर तांकां उदक पुरवप ही राष्ट्रीय धोरण सांगता. तर त्या राष्ट्रीय धोरणांक तेंच्यांनी पळयलें की तेतून अशा गजालीक प्राधान्य आसा म्हणून पयलींचो जो डीपीआर आसलो तो तेंच्यांनी बदल्लो 7.56 TMC फीट उदक. कित्याक तर 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णया भितर लवादान कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक दिल्लें आसा. तर 3.9 TMC फीट उदक तेतूंतले कळसाक ते 1.72 TMC फीट उदक आनी उरलेले 2.18 जे आसा ते भांडुरा ह्या प्रकल्पांतल्यान व्हरपाचें अशें तेंच्यांनी थारायलेलें आसा. तर हें उदक आतां व्हरताले जाल्यार तेंच्या समोर मोठो आव्हानाचो दोंगर आसा. तो म्हळ्यार तेंच्याच सरकारान 2012 भीमगड अभयारण्य घोशीत केलें आनी गोंयच्या अर्दान 1999 म्हादई अभयारण्य आसा.
तर म्हादय अभयारण्याची जी सध्या आम्ही जर पयली अधिसूचना जे केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयान काढल्या त्या याच्यानुसार 1 किलोमीटरचो परीघ असा म्हणजे जे अभयारण्य असा त्या अभयारण्यापासून 1 किलोमीटरच्या परिसरात त्यांच्यानी पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र जाहीर केलेले आसा आणि आता त्यांचो जो धरणाचो प्रकल्प येवपाचो आसा तो केवळ 237 मिटराचेर आसा म्हणजे 1 किलोमीटर अंतराच्या भायरूय ना तो इतलो लागीं आसा म्हणटकूच आता धरण बांदताले कशें मागीर त्या अर्दान भीमगड अभयारण्याच्या पुराय क्षेत्रान हो त्यांचो भांडुराचो प्रकल्प येता म्हणजे थंय जर एकंदर प्रकल्प हातान घेताले जाल्यार परत जंगल आसा आनी जवळ जवळ 300 हेक्टर जंगल उद्ध्वस्त करपाचें आसा आनी ताका केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान मंत्रालय आनी राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा ते परवानगी दिवचे ना कित्याक कर्नाटकान हेच्या पयलीं एक याचिका सुनावणी गेल्ली कर्नाटकाच्या बेंगलोर उच्च न्यायालयान तर ती दाखल केल्ली बेळगांव रावपी रवींद्र सैनी ह्या पर्यावरणीय कार्यकर्त्यान तर त्यांच्या ह्या याचिके संदर्भान न्यायाधीश जो आसा अब्दुल नजीर त्यांच्यानी आदेश दिल्लो त्या आदेशानुसार त्यांच्यानी कर्नाटकाचे जे सगळे वकील असले आणि त्यांचे जे रितसर अधिकारी असले त्यांच्यानी स्पष्ट केल्लेले आसा की प्रकल्पाचे कामकाज जे आसा जो मेरेन आमकां ह्या संदर्भान वन खात्याची परवानगी मेळना ना हरकत दाखले मेळना राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाची आमकां जर परवाने मेळना जाल्यार आमी हे काम फुडें व्हरचे ना जेन्ना आमी बांदकाम करताले तेन्ना हे सगळे परवानगी आमी घेताले अशा प्रकारचे तेंच्यांनी मान्य केल्लेले आसा म्हणटून आतां कितें जाल्लें आसा की हे कामकाज करतालो जाल्यार तांकां हे परवाने मेळप गरजेचें आसा आतां DPR जो आसा तो DPR तांकां अप्रूव केला CWCन पूण हे सगळ्यो गजाली आसा ही अडचण तेंच्या समोर आसा पण भाई एक गजाल की ह्यो जर गजाली आसा आनी इतल्यो जर ढळढळीत ह्यो दिसपा सारक्यो गजाली आहात एक प्रकल्प 236 मिटरांचेर आसा अभयारण्याक दुसरो अभयारण्याक भितरच आसा हय अशें आसतना हो DPR अप्रूव कसो जाता काय आमी आमचे वटेच्यान दिले मुखाल्ली तुमी पळयात असली गजाली ह्यो ना DPR कशें आसा की DPRात तेंच्यांनी दाखयता आसतना नॅशनल वॉटर पॉलिसी जी आसा नॅशनल वॉटर पॉलिसी कडेन बोट दाखयल्लेलें आसा पिवपा खातीर म्हणून पिवपा खातीर तर पिवपा खातीर उदक जे आसा ते अभयारण्यातले किंवा राष्ट्रीय उद्यानातले हेच्या पयलीं देशान वेगवेगळ्या वाठारांनी दिल्लें आसा हय पूण इतले मोठ्या प्रमाणात जंगल जेन्ना तोडले वयताले तेन्ना ते मेळचे ना म्हणून तेंच्यांनी आतां नवीन DPRान कितें केलां की हलतरा प्रकल्प आसा आपलो हलतरा आणि कळसा प्रकल्प आसा त्याच्या खातीर तेंच्यांनी 21 हेक्टर जंगल क्षेत्र आसा म्हणजे 300 वयल्यान ते 21 येयल्या आणि परत त्या सायटीन जो खानापूरच्या लागसार नेरसे म्हणून गांव आसा थंय बांडुरा आसा त्या प्रकल्पा खातीर तेंच्यांनी 61 आपले म्हणजे 24 हेक्टर हांगा 61 हेक्टर आणि थंय 24 हेक्टर इतले आमकां जंगल क्षेत्र आसा ते नश्ट करपाचें आसा म्हणजे ते कापपाक आमकां परवानगी हे प्रकल्पाचें काम करताले जाल्यार तशा प्रकारची चित्र समोर दवरलेलें आसा आणि हे चित्र दवरल्या कारणान आणि वॉटर पॉलिसी जी आसा ती समोर दवरल्या आणि तेंच्यांनी सध्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कर्नाटकान विधानसभेच्यो वेंचणुको जावच्यो आसा आणि तांकां दिसता की हो प्रकल्प जर आमी म्हणजे तेची हवा निर्माण केली कित्याक 2018 तशीच हवा जाली हय तर अशा प्रकारची हवा निर्माण केली जाल्यार आपलो हेतू साध्य जावंक शकता अशें सत्ताधारी पक्षाक दिसता आणि ताका लागून हे जे सेंट्रल वॉटर कमिशन आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे गजाली घडलेले आसा परत हवो तयार करपाचो प्रयत्न सुरू जाला हय